ना ना एक कॅन्डिडेट तुमचे म्हणणें कितें आसा तुमी भरघोस मतान जिखून येयल्ले आहा? हांव सगळ्यान पयलीं धन्यवाद दिता आमचे वोटर्सांक, म्हजे सपोर्टर्सांक आनी म्हाजे फॅमिली मेंबर्सांक तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. हांव सलग म्हाजो मतदारसंघ 4 फावटी जिखलो आनी हांवें जायतीं कामां केलीं. त्या हांव जिखून येयलो. लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो. लोकांची मॅक्झिमम कामां केल्या. हांवें फुडें करतलो. मेन मुद्दे कितें आसा? मेन मुद्दे म्हाजे वॉर्डान तशें बरेचशे डेव्हलपमेंट हांवें केल्लें आसा. गव्हर्मेंट स्किमी लोकांक घराघरांत पावयल्ल्यो आसा आनी हें फुडें कितें स्किमी आसतल्यो लोकांच्यो त्यो हांव लोकां कडेन पावयतलो. डेव्हलपमेंट घेवन म्हजें काम चालू आसा. एके मतान जी नेक टू नेक चलताली पळय पयल्या रावंडाक आनी एके मतान रिकावंटींग मागलें कारण आमी तुमच्या वोटर्सांक कितें तुमचे मॅसेज आसा? मॅसेज म्हणजे हांव तेंचे प्रत्येक वेळार तेंचे सेवेक उपलब्ध आसतलें अशें म्हाजें तेंकां सांगपाचें. कितें असो डेव्हलपमेंट आसा? कारण पयलीं तुमचे मिस्टर आशिल्ले. डेव्हलपमेंट म्हणजे भरपूर डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. चोरयो बी मारतात तातूंत. मागीर म्हणटा दुसरें आतां गार्डन जावपाचें तें अर्देंच उरिल्लें आसा. आतां तें हांव फुडाकार घेवन कंप्लीट करतलें. वोटर्सांक कितें तुमकां म्हणलें? हांव म्हाजे सगळे वोटर्स, म्हाजे फ्रेंड सर्कल, म्हाजे भाव भयणी जितले आसा लोकांनी इतले म्हाका मतदान केलां. सगळ्याक जे उपकारी आसा, सगळ्याक जे ऋणी आसा, हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तांकां तेंचे कडल्यान म्हाजे कडल्यान जी अपेक्षा आसा जी कामां करपाची आनी म्हाका बाब रवी नायक सर जे गोंयचे कृषी मंत्री आसा तेजो भरपूर पाठिंबो आसा आनी तेज्या आदारान सगळ्या लोकांची कामां करपाक हांव प्राधान्य दितलो. सगळ्या पर्यंत कसलीय कामां आसूं हांव म्हाजे पर्यंत कामां करतलो. मेन कितें इश्यू आसा तुमच्या हितून जे तुमी घेवन मुद्दे घेवन फुडें आसा? एक मुद्दो आशिल्लो की म्हाज्या वार्डान एक उदकाची टाकी बांदपाची आसा तळ्या म्हणटा थंय आनी म्युनिसिपालिटीच्यान हांवें तेन्ना रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की एक 500 मिटर जाग्यार एक टाकी बांदपाची. आतां मातशी इजी जातलें कित्याक आमचें सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार आसा आनी आमचो मिनिस्टर रवी नायक सर आसा तेन्ना तेंच्या मार्फत हे थ्रू PWD मार्फत हें हांव काम प्रायोरिटीचे पयलीं करता. तशेंच हांव रावता जी राजंगण एरिया आसूं, सुबंदूर एरिया आसूं, शिवराम अपार्टमेंट आसूं, ह्या लोकांनी बाकीचे जे गुंपडचे एरिया त्या लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट इतलो केलो. त्या लोकांक न्याय दिवपाक हांव सदां फुडें आसतलो. तेंची कसलीय कामां हांव करतलो.